पयर मगो पक्ष भारतीय जनता पक्षा भितर वेगळो गट करून मर्ज जालो। आज त्याच पक्षाचे शिरोडेचे जिल्हा परिषदेचे सदस्य श्री जयदीप जयकृष्ण शिरोडकर हे भारतीय जनता पक्षात प्रवेश करतात। जयदीप शिरोडकर हे शिरोडेच्यान माजी आमदार जे आमचे जयकृष्ण बाब शिरोडकर हेजे पुत्र आसात। 2 टर्म ते शिरोडा मतदारसंघा भितरल्यान आमदार आशिल्ले। साधारण 18 वर्सांचो जेन्ना आशिल्लो तेन्ना मगो पक्षाच्या प्राथमीक सदस्यत्व घेतलेलें आनी तेन्ना त्या मगो पक्षा खातीर सिन्सियरली काम करतालो। म्हणजे बाबा आमदार आशिल्ले, ताचे नंतर तांच्यांनी राजकारण सोडलें, समाजकारणांत भाग घेतलो। कॉपरेटिव्ह सेक्टरान तांचें काम चालू आशिल्लें, पण पक्षाचें काम चालू आशिल्लें तो पर्यंत हांव त्या पक्षाचो मेंबर आशिल्लो। पण जेन्ना हांव पक्षाच्या हातूंतल्यान म्हणजे पक्षान जेन्ना म्हाका सांगलें तूं शिरोडा मतदारसंघांतल्यान तूं जिल्हा पंचायतीचे निवडणूक लढय, ती अपक्ष म्हणून लढय, तुजी स्वताची कॅपॅसिटी कितें आसा ती आमकां पळोवपाक जाय आनी ती कॅपॅसिटी पळयले नंतर तूं निवडून येवन दाखय, ताचे नंतर आमी तुजो विचार शिरोडा मतदारसंघान हेचे आपल्या विधानसभेचे तिकेटीक लागून आमी विचार करतले अशें म्हणून ढवळीकर बंधूंनी दोगांय सांगिल्लें, मगो पक्षान सांगिल्लें। पण हांवें म्हजे वतीन जनतेन जेन्ना कौल दिलो आनीक हांव जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून निवडून आयलो, हें दाखोवन दिलें, सगळें केलें। आनी अशें आसतना सुद्दां ढवळीकर बंधूंनी म्हाजी त्या वेळार म्हणजे 2017च्या इलेक्शनाक तिकीट कापली गेली। म्हणजे खंय तरी म्हाका अशें मनान दिसलें की आमी इतले आमी म्हणटात की सदांच भाऊसाहेब बांदोडकर पक्ष हो बहुजन समाजाचो पक्ष आनी स्थापन करतना सुद्दां बहुजन समाजाच्या हिता खातीर हो पक्ष स्थापन केल्लो। गोरगरीब जनतेक एक अडचणींतल्यान निवारण करपा खातीर हो पक्ष स्थापन केल्लो अशें आमी सुरवातीच्यान आमकां सगळ्यांक खबर आसा। आज अशें करून सुद्दां की मगो पक्षांतल्यान आनी खास करून ह्या ढवळीकर बंधू कडल्यान बहुजन समाजाक न्याय मेळना आनी खंय तरी बहुजन समाजाक शिड्डिलो गेलो वता आनी म्हजी त्या वेळार तिकेट काडली आनीक अभय प्रभू हांकां दिली तेन्ना खूब हांव म्हज्या मनांतल्यान दुखावलो। आनी कारण एक म्हणजे इतले प्रामाणीकपणे काम करून सुद्दां ताचे खंयच्याच 1 रुपयाचें हांव रिणान नाशिल्लो आनी आजूय ना। इतले प्रामाणीकपणे काम करून सुद्दां ताणें जेन्ना म्हाका इतलो दुखयलो तें एक मुख्य कारण आसा की तो पक्ष सोडलो। सोडूंक ना तुवें पक्ष तो इतलो टायम कित्याक लागलो? 2 वर्सां कित्याक गेले? हांवें तेन्नाच सोडलो न्ही। मागीर खंय गेल्ले तुमी? हांव आयडल आशिल्लो, पक्ष सोडले नंतर सामको आयडल आशिल्लो। जयदीपभाई, एक प्रश्न असा की तुम्ही मुळावे शिरोडेचे, तर थंयचे सध्या स्टेटस कितें आसा? म्हणजे सुभाष शिरोडकर आसा, दीपक ढवळीकरान आघाडी घेतल्या प्रचारान, सगळ्यात पयलीं ताणें सुरू केल्ली आनी आतां हाजो दीपक ढवळीकर तिसरे हाजे आसा। काँग्रेसचो अजून एनावन्स जावना पूण तो महादेव नायक अशें दिसता। म्हणटकच कितें सिच्युएशन कितें आसा? शेवट तितलेंय केलें जाल्यार नाडी ही शिरोडेच्या लोकां कडेन आसा। सगळेच आमचे शिरोडे मतदारसंघातले जे लोक आसात सगळेच राजकारणी न्ही, आमी अशें आसात की आमचो एक ग्रुपूच आसा तो हे हितून काम करता आनी जाका राजकीय अनुभव आसा शिरोडा मतदारसंघांतल्यान आनी ती नाडी ओळखून आमी काम करतले। भायलो कोणी तरी येतलो आनी गांवच्या शिरोडा मतदारसंघात राज्य करतले आनी करून घेवचें ना। सुभाष शिरोडकराचो प्रचार कसो प्रकार तुमी करूंक शकता? सुभाष शिरोडकर पोट निवडणुकीचे तुमचे उमेदवार BJP, हय, प्रचारात तुमचो सहभाग कितलो आसता? हांव 100% तांकां जिखून हाडपा खातीर प्रयत्न करतलो। त्या भायर लोकसभेची निवडणूक सायमल्टेनियसली जाता। हांव आमच्या नरेंद्र सावयकारां खातीर हांव काम करतलो।